विजापूर पोलिसांनी कांय दिसा पयलीं रायस पुलिंग प्रकरणात अटक केल्लो आनी मागीर सुटिल्लो विजापूरचो मोहम्मद युसुफ आजगांव एका कन्स्ट्रक्शन सायटीर हातपाय बांदिल्ले जखमी अवस्थेत सांपडलो। नुस्तेकारांनी ताची सुटका केली। ताका जीएमसीत एडमिट केला। मोहम्मदाक कोणे बडयलो आनी पांय बांदून आजगांव दवरलो हाचो सोद पुलीस घेतात। निपाणी एका धाब्यालागी आपले कारीक आडोवन 8 जाणांचे टोळयेन आपणाक लुटले आणि ड्रायव्हर अमर दारगळकराक किडनॅप करपाचो यत्न केलो म्हूण मोहम्मद युसुफा आड म्हापशाचो बिल्डर तारक आरोलकारान निपाणी पुलीस स्टेशनात 16 सप्टेंबराक कंप्लेंट दिल्ली। ताचे पयलीं युसुफान तारका आड अशेच तरेची कंप्लेंट दिल्ली। हे खातीर ह्या प्रकरणाक वेगळेच मोडन मेळिल्ले। पुलिसांनी मागीर तारक आरोलकार आणि ताचे वांगडा कंप्लेंट करपाक गेल्ल्या दिनेश रेडकार, अनिल रेडकार आणि अमर दारगळकाराक तशेंच तारका आड कंप्लेंट केल्ल्या मोहम्मद युसुफाक अटक करून 4 दीस चौकशी केली। 21 सप्टेंबराक दिनेश, अनिल आणि अमराक सोडले, जाल्यार 25 सप्टेंबराक तारकाक आणि युसुफाक सोडले। 5 दिसां उपरांत शेनवारा 30 सप्टेंबराक मोहम्मद युसुफ आजगांवा एका कन्स्ट्रक्शन सायटीर बांदिल्ले अवस्थेत सांपडलो। थंयसरल्या नुस्तेकारांनी ताका सोडयलो। जखमी आशिल्ल्यान ताका जीएमसीत व्हेला। ताका कोणी बडयलो आनी बांदून घातलो हाचो सोद चालू आसा। रायस पुलिंग हो एक अंधश्रद्धेचो भाग। झटपट गिरेस्त जावपाच्या हावेसान लोक हाका बळी पडटात। रायस पुलिंग हे तांब्याचें आयदन। तातूंत आशिल्ल्या कांय खाशेलेपणाक लागून तांदूळ ताचे कडेन वडोन येता। हे जादूचे आयदन म्हूण सांगून आयदन घेत जाल्यार सगळ्यो इच्छा पूर्ण जाता म्हूण सांगून फसोवपाचो प्रकार देशांत सध्या चालू आसा। गोंयांतूय अशे कितलेशेच जाण ह्या प्रकाराक बळी पडल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फातोड्डेच्या पुलीस स्टेशनाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उद्घाटन केले। दक्षिण गोंयांत पासपोर्ट ऑफिस बेगीनूच जातले म्हूण तो उलयलो। पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण जाता थंय आसा। आयरिशान कंप्लेन बुकाची बोवणी केली। पयली कंप्लेन फातोड्डेच्या आमदाराच्या नांवान घाली। PIL फाटी घेवपा खातीर काशीनाथ शेटयेचेर दबाव घालता म्हूण ताचो आरोप। विजय म्हणटा आयरिश भरकटला, कितेंय करता। फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण मुख्यमंत्र्यान केले। ह्या वेळार ताचे बरोबर थंयसरलो आमदार विजय सरदेसाय आशिल्लो। म्हणून लोकांक सेक्युरिटी दिवप हे आमचे कर्तव्य जाता आनी एक फंडामेंटल एक नीड ही सेक्युरिटी आमी लोकांक दिल्ली आहा। सेक्युरिटी दितना हे जे पुलीस स्टेशन जे घडोवन हाडलां हे पुलीस स्टेशनान हांगाच्या लोकांक सुरक्षा दितना जी गुंडागिरी केन्ना केन्ना मदीं दिसता, जी पॉलिटिकल पेट्रोनेजा खातीरूय गुंडागिरी चलताली, ही गुंडागिरीचेर टार्गेट जावपाक जाय। जे बरे आमचे जागे आहात थंय ड्रग्स जोडपाचे लोकां कडच्यान कंप्लेंटी येता, हे जाग्यांचेर पुलिसेन एक्शन घेवपाक जाय। झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स, झिरो टॉलरन्स टू गुंडागिरी हे पुलीस स्टेशनान फॉलो जावपाक जाय। नाजाल्यार कोण नवे पुलीस आयले तांणी हांगा येवचेच न्ही। दक्षिण गोंयांत बेगीनूच पासपोर्ट ऑफिस जातले म्हूण पर्रीकारान सांगतना आयरिशाक पळोवन ताका हांगासर कांयच मेळचें ना म्हूण सांगून चिमटो काडलो। उत्तर गोंयाक करता अशें दक्षिण गोंयाकूय करता। आयजूच सकाळी ट्रायबलाचो ऑफिस हांगा काडला, पासपोर्ट ऑफिस काही दिसांनी जातले। ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो आनी ह्यो सगळ्यो करता आसतना आमी प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करता। हांवें मुद्दाम कितें सांगता, हांव नोकळो सोशल एक्टिविस्ट आमचो बाब आयरिश हांगा कित्याक घेवन बसला, तो कौतुकान बसला काय पोटेन्शियल कितें तरी मेळ्ळा आपल्याक म्हणून बसला। हांव नको, ताका पोटेन्शियल कांय मेळचें ना, कारण हाका लागणारे सगळे प्रोसिजर, लिगल प्रोसिजर काल राती 12 पयलीं पूर्ण जाल्या। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बिल्डींग सुद्दां ताजे ऑडिट बिडीट सगळें कंप्लीट केलें। पूण आयरिश मात थंयसर कंप्लेंट करूंक आयिल्लो। पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण जावन सगळें थंड जाल्या उपरांत ताणें कंप्लेंट केली, ती बीन थंयसरलो आमदार विजय सरदेसाय आड। एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेक ताणें हायकोर्टान घातिल्लो PIL फाटी घेवपा खातीर विजय दबाव घालता म्हूण आयरिशान आरोप केला। I have along with my complaint today given to the Fatodda police a copy of the CD of the conversation between Vijay Sardesai and Kashinath Shetye. The contents of that video are very serious. In fact, I have given to the police also a detailed verbatim of the conversation. The conversation is regarding the illegalities in the allotment of plots which were open spaces were given
in a very special way to some persons. And in that conversation, the local MLA Vijay Sardesai tries to pressurize Kashinath Shetye to withdraw the petition that he had filed before the Honorable High Court. And more surprisingly, in that video, Kashinath Shetye makes a direct allegation that Manohar Parrikar had offered him 1.25 crore. So all this has to be proved. I've given a detailed complaint to the in charge of the police station. सोशल ॲक्टिव्हिस्ट जो आपल्याक म्हणटा तो एक बोणी करता की पुलीस स्टेशन उगडें जाल्यार आपल्यान पयली केस घाली आनी कोणाचेर घाली थंयच्या आमदाराचेर घाली. आतां ती केस कित्याची? बेजिकली हो जो ॲक्टिव्हिस्ट आहा हाका हो एक पब्लिसिटी स्टंटाची हाका संवय जाल्या. ही ट्रायज टू हॉग मॅक्झिमम पब्लिसिटी वेरेवर पॉसिबल. टुडे इट वॉज अ प्लेस वेर देर वॉज पब्लिसिटी आशिल्ली आसती and he got it for free. So basically जी नौटंकी केल्या ही सगळ्यांक खबरच आहा आनी एक बोगस केस घालून he has tried to gain publicity. So he is trying to trivialize what is actually an achievement. पुरावो म्हूण ताणें कंप्लेनी वांगडा शेटये आनी विजया मदीं जाल्ले भासाभासेची सीडी दिल्या. आयरिशान दिल्ले सीडीत आशिल्ली भासाभास शेटये आनी विजयाचीच काय आनीक कोणाची हें तपासल्या उपरांतूच फुडली एक्शन जातली. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. राष्ट्रीयत्वाच्यो गजाली करून जावच्यो ना तशें वागचें पडटलें म्हूण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो सरसंघचालक मोहन भागवत उलयलो. नागपूर रेशीम बागेत जाल्ल्या पथसंचलन सुवाळ्यात भागवत उलयतालो. हालींच्या वर्सांत भारतान सगळ्या क्षेत्रांत केल्ले बरे कामगिरीक लागून सबंद जगांत भारताचें नांव जाता अशें भागवत उलयलो. गोंयांतूय सगळ्या तालुक्यांनी दसऱ्याचें संचलन जालें. आर्थिक विकास की दिशा में जिस तेजी से भारत चल पड़ा, अभी थोड़ी गति मंद हो गई है ऐसा कहते हैं, ठीक हो जाएगी ऐसा लगता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े उस क्षेत्र में उसके कारण सारी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा ऊंची हो गई है. लेकिन भारत को गंभीरता पूर्वक देखना, भारत की दखल लेना और भारत में दखल देने के पहले 10 बार विचार करना, इन बातों का जो आज हमको अनुभव आता है वो पहले नहीं आया था. कारण क्या है? कारण यही है, अनेक बातें ऐसी हो रही है, लेकिन जो मैंने कहा कि इसकी पूर्ण अनुभूति आनी चाहिए. गोंयांतूय सगळ्या तालुक्यांनी संघाचें संचलन जालें. फोंड्या जाल्ले संचलनात गोंयचो संघचालक नाना बेहेरे आशिल्लो. आज विजयादशमीचो उत्सव हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापनेचो दीस आणि त्यामुळे देशभरात तालुक्याच्या ठिकाणी अशी संचलनं जातात. आज फोंड्यांत तशेंच म्हापसा, मडगांव असे जे वेगवेगळे तालुके जे आसा त्या ठिकाणी आयज आसा आणि फाल्यां अशें गोंयांतल्या सगळ्या 11 तालुक्यांनी ही संचलनं जातात. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू. घेऊ एक ब्रेक.